नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। इस्रायली अटाला परत ड्रग्सां सयत अटक। शिवोले भाड्याच्या घरांत एएनसीची रेड। 8,70,000 ड्रग्स 40,000 कॅश जप्त। अटाला परत एक्टिव्ह। फक्त साखळेच न्ही सगळे गोंयचो विचार करता। फुडल्या 2 वर्सांत कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं 5,000 मायज नोकऱ्यो। हेर खात्यांनी 10,000 मुख्यमंत्री उलयलो। ऑनलायन IPL बॅटिंगा आड पुलिसांची कारवाय। दोगा रॅकेटियरांक अटक। सुकूर परवरे कारवाय। मोबायल लॅपटॉप धरून 2,60,000 माल जप्त। सोमारा 7 एप्रिलाक 10वीचे परीक्षेचो निकाल। सांजे 5 वरांचेर वेबसायटीर निकाल। बोर्डाची परीक्षा जावन 1500 म्हऱ्यान निकाल जाला। 18,838 भुरगे परीक्षेक। मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो। हांव कांयच उलोवंक सोदिना। सभापती तवडकार म्हणटा मोगोवचें नाका, काणकोणचें विचारा। मायात साळावले धरणांतले कुर्डी साळावली महोत्सव। मंत्री आमदार फळदेसायाचो प्लान। कुर्डी विशीं धरणग्रस्ताच्या त्यागा विशीं म्हायती दिवंक खंय महोत्सव। सत्तरी फोंड्या दिवचले पेडण्यां जगलां गडगड मारून पावस। काजू आंब्याच्या लुकसाणीचो हुस्को। पुलीस ड्रग्स माफिया नेक्सस एक्सपोजीन गोंयच्या राजकीय मळार खवदळ घालपी इस्रायली नागरीक अताला उर्फ यानीव बेनायमाक परत ड्रग्सांचेर धरलो। शिवोले भाड्याच्या घरांत शेनवारा एएनसीन रेड मारली। 50 ग्राम कोकेन 110 ग्राम चरस जप्त। 8,70,000 माल आनी 40,000 कॅश जप्त केल्या। गोंयांत पुलीस ड्रग माफिया नेक्सस एक्सपोज करून खवदळ घालपी अटालाक परत अटक। इस्रायली नागरीक अताला उर्फ यानीव बेंजामिनान शिवोले भाड्यान दिल्ल्या घरात शेनवारा एंटी नार्कोटिक सेलान रेड मारली। 50 ग्रॅम कोकीन 110 ग्रॅम चरस जप्त। सुमार 8,70,000 माल आणि 40,000 कॅशय जप्त जाल्या। अजापाची गजाल म्हळ्यार पयलेच फावट अताला कडेन ड्रग्स सापडला। हाचे पयलीं ताका 2010 आनी उपरांत 2019 मारबडे केशीत अटक जाल्ली। अटालाक 5 दिसांची पुलीस कस्टडी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फक्त साखळेत न्ही हांव सगळे गोंयचो विचार करता। फुडल्या 2 वर्सांत कर्मचारी भरती आयोगा वरवीं 5,000 मायज जॉब दितले। PWD सोसायटी GHRDC आनी हेर खात्यांनी मेळून 10,000 पोस्टांची नोकर भरती जातली म्हणून मुख्यमंत्री उलयला। दामू कॅडरा कडेन भायले भितरले आनी सुराज्याच्यो गजाली करता। फकत साखळेच न्ही हांव पुराय गोंयचो विचार करता। गरजू तरणाट्यांक नोकरी मेळोवन दिवचो म्हजो विचार। फुडल्या 2 वर्सांत 15,000 नोकरी दितले। फक्त साखळे इज नॉट माय प्रायोरिटी। साखळे ही मतदारसंघ म्हणून आसतलो, बट गोंयभर सुद्धा लोकांची चिंता करप ही तितकीच माझी जबाबदारी आसा आणि त्या जबाबदारीन हांव सातत्यात काम करता। बरेच जाण एकदा सांगपी आसतले फक्त म्हाज्या तितकेच पुरते पळय अशें म्हणपी लोक आसतले, बट तो म्हजो स्वभाव न्ही। जेन्ना गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना आसा तेन्ना पुराय गोंयांतले भुरगे किंवा गोंयांतले तरणाटे, गोंयांतली एखादी विधवा भयण ती म्हजी भयण आसा। म्हणजे येता त्या 2 वर्साच्या कार्यकाळात सरकारात डायरेक्ट म्हटलें जाल्यार 5,000च्या पेक्षा चड पदां भरली वयतली आणि ह्युमन रिसोर्स PWD सोसायटी एडॉक आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हितून म्हाका दिसता आनीकूय एक एप्रॉक्सिमेटली 10,000 पदां ही तातूंतल्यानूय भरतले हाची चिंता आमी सगळ्यांनी करपाक जाय। देशात स्वराज्याची थापणूक करचो भाजपाचो यत्न प्रदेशाध्यक्ष दामू उलयलो। ह्या छत्रपती शिवाजी महाराजाक एकदां पन्हाळ्याचेर मिर्झा राजे जयसिंगान वेडो दिलो। चाऊ अजूनही ताका धरलो
आणि छत्रपती शिवाजी महाराज भितर उरलो 3 वर्सां उरलो त्या वेळाचेर छत्रपती शिवाजी महाराजाकी तह करचो पडलो एग्रीमेंट करचो पडली कबलात करची पडली 23 किल्ले जिखलेले परत दिले शिवाजीक यातना जावना तर शिवाजीक वायट दिसुना तर पण लोकांनी ते सॅक्रिफायस कित्याक लागून घेतलें मानून घेतलें स्वराज्या खातीर सुराज्या खातीर मागीर दोतोरान 5 जाणांक जर घेतले जाल्यार ताच्या फाटल्यान गाळी ताका हाका भीक लागल्या किंवा हाजे पाट पडून हांकां पाड जे चोरांक हाडल्या हांकां कित्याक घेतल्या तांकां कित्याक घेतल्या कित्याक बाबडो गाळी घेता खुर्ची सोडून कितें करपाचें काँग्रेसीक दिवपाची सत्ता नाका स्थिर शासन नाका स्थिर शासन असल्यार ह्यो स्किमी नाका केन्ना छत्रपतीक जर 23 किल्ले दिवचे पडटात जाल्यार केन्ना म्हज्या हांगासरले गोंयच्या 5 मतदारसंघातल्या लोकांचो रोष ओडून किंवा त्या कार्यकर्त्यांचे वायटपण घेवन सुद्दां 5 जाणां भितर घेवचे पडटा नरेंद्र मोदीचें सरकार दवरपाक सुराज्य करपाक लागून ऑनलायन IPL बॅटिंगा आड गोंय पुलिसांची कारवाय 2 रॅकेटांचेर कारवाय जाल्या आल्त पर्वरी तिगांक धरले 3 मोबायल लॅपटॉप धरून 1,80,000 माल जप्त सुकूर दोगांक धरल्यात तांचे कडच्यान 2 मोबायल लॅपटॉप धरून 80,000 माल जप्त केला. Crime branch and Parwari police in 2 separate raids have busted 2 illegal online betting gangs, but both the gangs were operating from Parwari only. In one case, crime branch has raided one rented premise at Parwari where they were found that a gang from Telangana was operating from there and they were taking bets on ongoing IPL matches. In that case, 3 accused have been arrested and articles like mobile phone and laptops have been seized, all worth 1,80,000 rupees. In second case, Parwari police has also raided one rented premise at Parwari in which a gang from Gujarat was operating and was also taking bets on ongoing IPL match. In that case, 2 accused have been arrested and articles like mobile phone and laptop all worth 80,000 rupees have been seized. Mukesh Kumar for Prudent. सोमारा 7 एप्रिलाक 10वेच्या बोर्डाचे परीक्षेचो निकाल गोवा बोर्डान जाहीर केला. सांजे 5 वरांचेर वेबसायटीर निकाल जाहीर जातलो. गोवा बोर्डाच्या इतिहासांत अंदू खंय पयलेच खेप 1500 लागसार निकाल जाहीर जाता. 21 मार्चाक परीक्षा सोंपिल्ली. 18,838 भुरग्यांनी परीक्षा दिल्या. 12वेचो निकाल जालो की सगळ्यांचो 10वेच्या निकालाचेर लक्ष आसता. दर वर्सा एप्रिलाच्या 3ऱ्या वा निमण्या सप्तकात निकाल जाहीर जाता. मात अंदू पयलेच फावट निकाल पयल्या सप्तकात 17व्या दिसा निकाल जाहीर जाला. 21 मार्चाक परीक्षा सोंपिल्ली. या फावटी 18,838 ही रेग्युलर कॅटेगरींतल्या म्हणजे जी एक्झॅम्प्टेड अशी सगळे विषय घेऊन शाळेत शिकणारी सगळी भुरगीं 18,838 तातूंतली गर्ल्स आसात पळय ती 9,558 आणि बॉयज आहात ते 9,280. या सगळ्यांचो रिझल्ट आसा न्ही हो रिझल्ट 7 एप्रिलाक 5 ऑनलायन डिक्लेअर जातलो. त्याच वेळा आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या 2nd फ्लोराचेर बोर्डाच्या नवीन बिल्डिंगेत. ही एक्झाम आसा ही 32 सेंटराचेर जाल्ली आणि 1 मार्च ते 21 मार्च अशे ह्या दरम्यान ती एक्झाम आसली. तातूंत हांगा प्रायव्हेट कॅन्डिडेट म्हणून बसले 575. मागीर जेणी 1 किंवा 2 विशय घेवन बसला अशे 39 प्रायव्हेट कॅन्डिडेट आहात. मागीर नॅशनल स्किल क्वॉलिफिकेशन फ्रेमवर्क हो जवळजवळ सगळ्या गव्हर्नमेंट स्कुलांनी थोड्याशा एडेड स्कुलांनी जाल्लो तो सब्जेक्ट म्हणून. सो 7व्या सब्जेक्टात 8,687 भुरगे बसले. ताचे एक बेनिफिट कितें आसता की खंयच्याय 6 सब्जेक्टांनी जर पास जालो जाल्यार कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाता पास म्हणून डिक्लेअर जाता. आणि हो स्किल ओरिएंटेड सब्जेक्ट आसा. मागीर ITIचे जेंच्यांनी इक्वलन्सी मागल्या पळय 10 कॅन्डिडेट आसले. मागीर 494 हे स्पेशल भुरगे बसले. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय मुख्यमंत्र्याचो. हांव ताचेर कांयच उलोवंक सोदिना. सभापती तवडकार उलयला. मिडियान छापून हाडिल्ली चर्चेत आशिल्ली नांवांच आपणें उलोवन दाखयल्ली म्हणून आतां तवडकार सांगता. मगोचो विशय कोणें काडला ताकाच खंय विचारचो. आडे कडेचे विचारचे परस खंय काणकोणचे विचारात. बेगीनूच मंत्रिमंडळ फेरबदल जावये. आमदार निलेश काब्राल, संकल्प आमोणकर, मायकल लोबो, डिलायला लोबो आणि दिगंबर कामतीक मंत्रिमंडळात स्थान मेळये म्हूण तवडकार उलयल्लो. मात आतां तवडकार म्हणटा
मंत्रिमंडळ फेरबदलाचो निर्णय खंय पुराय तरेन मुख्यमंत्र्याचो तो विशय हांवें केलो अशेंच न्ही. हांव बऱ्याच फावटी तुमकां प्रश्न करता की तुमीच जे विशय वेगळ्या पद्दतीन जे हाडटात की तोच विशय हांवें रिपीट केल्लो. हांवें कितें वेगळें सांगलां अशांत तशांतली गजाल ना. वेगळ्या सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया अनेक प्रकारची नांवां घेतात. तीच नांवां थोडीशीं हांव घेतिल्ली. हांवें सांगलां अशांतलो भाग ना तो तुमी सोशल मिडिया, प्रिंट मिडिया ह्याच लोकांनी तो लोकां समोर हाडलो विशय तोच विशय हांवें रिपीट केलो. लागीं जावपाचें आसा कितें आतां लागीं तो त्या दिसा सांगलें आसा. आतांय सांगता की तो मुख्यमंत्र्याचो किंवा बाकीचे पार्टी बाकी सगळे डिसिजन घेतात की तांचो विशय तातूंत हांवें कितें उलयलें ताजे म्हणून आसा ते की वेगळें कितें जातलें अशांतलो भाग ना. ओके. आनी एमजीक जर सेपरेट केलें जाल्यार तुमकां कितें हें जातलें? तो विशय आसा न्ही बाकीचा ज्या कोणी विशय उखलून काडला, ज्या कोणी त्या विशया संदर्भात गांभीर्य आसा की जाका जाका ताका प्रश्न विचारचो. म्हाका काणकोणाक जे आसा न्ही एमजी तशें भाग तसो कांयच ना. प्रुडंटा खातीर सगूण गावडे. मायांत साळावली धरणांतल्या कुर्डी गांवांत साळावली महोत्सव करपाचो विचार चल्ला. आमदार पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसायाचो प्लान. गोंयकारांक तेन्नाच्या कुर्डी गांवा विशीं आनी धरणाक गांवकारांनी केल्ल्या त्यागाची म्हायती लोकांक कळची म्हूण खंय महोत्सवाच्या कार्यावळीचो प्लान चल्ला. साळावली धरण पुराय दक्षिण गोंयाक पिवपा उदका पुरवण करून लोकांचो जीव जगयता. मात आजून कांय लोकांचो जीव साळावलीच्या पोटात आशिल्ल्या कुर्डी गांवाचेर आसा. फकत 2 म्हयने हो गांव दिश्टी पडटा. मात त्या गांवांत लायिल्ली ओढ पर्यटक आनी थळाव्यांक कुर्डी घेवन वता. आतां ह्या गांवांत साळावली महोत्सवाचो प्लॅन. साळावली धरण जेन्ना बांदपाक घेतले त्या वेळाचेर सगळ्यांनी आपली घरदारां सोडली, देवळां मंदिरां सगळीं सोडली आनी ते विस्थापीत जाले आनी मागीर तांकां दुसरे कडेन रिहॅबिलिटेशन केलें. पूण तो जो ओग त्या मंदिरां कडेन आसा आनीक त्याच निमित्तान येणाऱ्या मे म्हयन्या भितर म्हज्या तकल्यान आयिल्लें आसा की ती एक साळावली महोत्सव म्हणून आमी करचो. सरकाराच्या मत्तीनच करचो. ज्या साळावली महोत्सवान भितर ग्रामीण दर्शन आनी त्या वेळावेलें दर्शन जावचें आनीक आमच्यो भुरगेपणाच्यो साळावली धरणा खातीर ज्या मनशांनी त्याग केल्लो आसा, ज्या मनशांच्यो जमनी गेल्यो, मंदिरां गेलीं, घरदार गेले, भाटां बेसां गेलीं, त्या साळावली महोत्सवाच्या निमित्तान येणाऱ्या पिळगेक जी आमची दुसरी पिढी आसा तांकां त्या त्यागाची भावना येवची आनी सगळ्या गोंयकारांक त्या त्यागाची परत एक फावटी म्हायती महती कळची म्हणून साळावली महोत्सव हो एकाच दिसाचो कार्यक्रम आमी ज्या दिसाक देवळाचो आमचे हें आसा सोमेश्वर देवूळ आसा, ह्या सोमेश्वर देवळाक वर्सान एक फावटी वार्षिक उत्सव थीम जाता. त्या उत्सवाच्या निमित्तान आमी साळावली महोत्सव करपाचें एक प्रयोजन केल्लें आसा. कितें अशें आसतलें वेगळें? म्हणजे आमचे देव देवतांची भुमिका आसात त्यो आसतल्यो किंवा सांस्कृतीक कार्यक्रम आसतले आणि त्या त्याग भावनेन तांणी सोडलेले ती दृश्य आमकां दिसतली. सो अजून पर्यंत हांवें पूर्ण नियोजन केलें ना. तें नियोजन केले नंतर त्या वेळावेलें दर्शन आमकां तें जावचें. त्या वेळार जे लोक सोडून गेले, पळापळ जाली, ताचेंय दर्शन आनी देव देवतांचेंय दर्शन. अनेक मंदिरां थंयच्यान गेली पळय न्ही, त्या देव देवतांचें दर्शन परत एक फावटी जातलें. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. दरेक मतदारसंघात बेडेड, नॉन बेडेड पब्लीक हेल्थ सेंटर बांदपाची सरकाराची तयारी चल्ल्या. वास्को नॉन बेडेड हेल्थ सेंटर बांदून दिवपाचें भलायकी मंत्री विश्वजिताचें उतर. भलायकी मळार गोंयांत मोठी उदरगत जाता म्हणून विश्वजीत वास्को मेगा हेल्थ कॅम्पाक उलयला. बरोबर आमदार दाजी आशिल्लो. दरेक मतदारसंघात बेडेड, नॉन बेडेड पब्लीक हेल्थ सेंटर उभारपाची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची घोषणा. वास्को खंय नॉन बेडेड हेल्थ सेंटर रोखडेच बांदतले.
प्रिव्हेंटिव्ह हेल्थ केअर आणि प्लस प्रत्येक मतदारसंघात आयदर इट हॅज टू बी अ बेडेड ऑर इट विल बी अ नॉन बेडेड. Concept of the state has to be that it has to have a PHC in every constituency. You forget about the norms. गोंया राज्यान त्यांचे जे मनान हा की वास्कोरीक नॉन बेडेड PHC जावंक जाय. म्हणजे आमी वेगवेगळे डॉक्टर्स वेगवेगळे स्पेशलिटीज आनी ते स्पेशलिटीज दर कॅम्पान पळयल्यार वाडत चल्ल्या. आनी ह्या सगळ्या गोष्टी आमी चॅक केल्यार आय ब्रेस्टाचें स्क्रिनींग जाता. ते नंतर जर मॅमोग्राफीची गरज पडल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान तांकां व्हरूंक शकता. मॅमोग्राफीचे 2 व्हॅन हांवें ऑर्डर केल्या. म्हणजे कॅम्पाच्या नंतर थंयच्या थंय आमी मॅमोग्राफी घालून एक 10-15 पेशंट आमी टेस्टिंग करूं शकता. ब्लड टेस्टिंगाची फेसिलिटी हांगा उपलब्ध करून दिल्या. डायग्नोस्टिक्स आमी अपडेट करपाक आमी फुडें सरल्या. सगळ्यात पयलीं आमचो सरकार भारतीय जनता पार्टीचो सरकार हो अंत्योदय तत्वाचेर काम करता आनी आमी जे उलयता तें करून दाखयता. अंत्योदय म्हणल्यार कितें लास्ट मनशा पर्यंत खंयचीय गोश्ट पावप खंयचेय बेनिफीट जो समाजांतलो लास्ट मनीस आसा ताजे पर्यंत पावपा खातीर सगळो प्रयत्न करप आनी तें घडोवन हाडप हें आमचे पार्टीचें आनी आमच्या सरकाराचें धोरण आसा. आनी त्या धोरणाक धरूनच म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या GMC वतातूच. पूण तांकां GMCन वचपाक मेळना जाल्यार कोणाक त्रास जाता आनी कितें प्रॉब्लेम्स आसता तांच्या खातीर दारान GMC हाडप. आज आमी पळयतात की 13 हे आसात आनी तांचे दोतोर सगळे येवन दारान आज आमकां येवन हांगा चॅकींग करतले. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. कॅप्टन ऑफ पोर्टाचे टग बोटीर रातये 4च स्टाफ. बरे वायट प्रसंगाक बोट ऑपरेट करूंक कास्तीक जावं येता. बोटीर 9 स्टाफ आसूं जाय मात रातये फक्त 4 सेलर आसतात. कॅप्टन, इंजीन ड्रायव्हर, हेल्पमॅन, ऑयलमॅन ना. कॅप्टन ऑफ पोर्ट म्हणटा वेळ प्रसंगाक खंय कॉलार अर्दे वरा भितर बाकीचो स्टाफ पावतलो. दर्यांतल्या आपत्कालीन वेळार योग्य सेवा मेळची म्हूण गोंय सरकारान टग बोट हाडिल्ली. मात सद्याक ही बोट आसून नासून एकूच अशी परिस्थिती. ताचें कारण म्हळ्यार ह्या बोटीर 9 स्टाफ जाय. एक कॅप्टन, एक इंजीन ड्रायव्हर, एक हेल्पमॅन, एक ऑयलमॅन, ताचे भायर 5 सेलर. मात रातच्या वेळार फकत 4 सेलर असतात. हेर स्टाफ घरा. हे विशीं कॅप्टन ऑफ पोर्टाच्या संचालकाक विचारल्यार तो म्हणटा दिसाचे 9 स्टाफ असतात मात रातच्या वेळार खंय 4 जाण. कितें आपत्कालीन परिस्थिती आयल्यार हेरांक फोन करतले. अर्द्या वरा भितर खंय सगळे जाण ड्युटेर पावतले. 9 crew is there. Okay, so master, driver, okay, oilman, and Sukhani. Okay, so like this around 9 crew is there on board. Okay, so now during the daytime, okay, during the daytime, if there are any everybody is present. Everybody is there. All the crew is there during the day. In the night, we are keeping only skeleton crew. Okay, that is for emergency because there are not any operations taking place in the night. So I cannot keep our crew working for 24 hours and then they asking me 3 days off. You know, it's not our competence. Okay, so we have to use optimum usage of the our crew available. So I have to use it in that way. That shows our competence. At night we have kept 4 people, and in case of any emergency, they will immediately give us a call, and immediately the master driver, all are arranged within half an hour. The boat will be out from our sleeping jetty. प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत. पेडींचो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो स्विमींग पूल स्विमरांक रिस्की. केप्यांची तीच गत. कितल्यो कागाळी करूनय पुलाचें मेंटेनन्स जायना, नितळसाण ना. पेले हालींच एका भुरग्याच्या पांयांक स्विमींग पुलाचो निखळिल्लो टायल्स लागलो. ड्रेनेज पेड्यार, पुलांत छळाव. SAG मेंटेनन्साक फेल. स्पोर्ट्स इन्फ्राचेर खासा रिपोर्ट. पेड्या स्पोर्ट कॉम्प्लेक्साच्या स्विमींग पुलाची दशा. काल हांवें स्विमींग पूल जो म्हाका पेड्यान कॉम्प्लेक्स आसा थंय नोटीस केलें की म्हाजो चलो स्विमींग करतालो आनी जे ते लॅप्स मारता ट्रेनिंगेच्या टायमाक तेन्ना तांकां पुशबॅक करचें पडटा. टायल्साचेर आपले पांय मारून परत रिवर्स मारचें पडटा लॅप. म्हाज्या व्हडल्या पुताचे पांय आतां कट जाला आनी ते टायल्स जे तेंचे फिक्स केल्ले आसता थंय तेजे मेंटेनन्स म्हाका दिसता करता काय करिना खबर ना. पण आतां तो कॉम्प्लेक्स असलो अख्खो SAGक हँड ओवर जाला. SAG सपोज टू मेंटेन दॅट कॉम्प्लेक्स. थंयसर भितर कितें फॅसिलिटीज आसा, कितें जे इक्विपमेंट आसा तितून स्विमींग पुलाचे टायल्स आनी तेचे सायडीकचे जे उदीक ड्रेन जाता हे दोनी इन्क्लूड जाता. आतां हांव स्वता थंय स्विमींग करतालो कितली तरी वर्सां आनी आमी वर्सान वर्सां पळयता की तें डिटेरियोरेशन जायत आसा. केप्यां स्विमींग पुलाची परिस्थिती बाबत
धाकटी भुरगीं येतालीं. आमची आतां हांवें कितले भुरग्यांक सांगलें यो म्हणून हिंगा स्विमींग करा म्हणून. कितलीं जाणां येयलीं हिंगा स्विमींग करपाक, पूण मागीर ग्रीन जालें म्हणून तेंच्यांनी स्टॉप केलें येवपाचें. तेंचे पेरंट्सान सांगलें नाका करपाक, इतलें ग्रीन आहा आमचें जायना म्हणून. तर हांवें मॅनेजराक सांगलें, अजिताक सांगलें की अशें आहा, तुमी मातशें क्लीन करून दवरा. पूण तेंचे म्हणटा ते गव्हर्मेंटाक सांगलें, कोणाक टेक्निशियनाक आपयला, पंप करून पंप सामको ना आमचो. लायफगार्डांक जाल्यार पंप ऑपरेटरांक जाल्यार ते म्हणटा लायफगार्ड करना काम, ते हॉलिडे घेता. आनी लायफगार्डांक जाल्यार ते म्हणटा ते पायप पिड्या जाला. कागाळ करून लेगीत खंय मेंटेनन्साचेर आड नदर. ताची कंडिशन पळयली जाल्यार इट इज व्हेरी अनहायजेनीक फॉर स्मॉल चिल्ड्रन. टोटल ग्रीन जाला आनी तुका इट इज नॉट सेफ. आनी तुका ते कोणी भुरगीं बुडले न्ही, दिश्टी पसून पडची ना लायफगार्डांक काडपाक. प्लस कित्याक इट इज नॉट हायजेनीक, ते वॉटर इज नॉट हायजेनीक. आनी तुका ते तांणी क्लीन करपाक जाय. तांगेले ते इन्चार्ज अजीत इज ऑफ नो यूज. कारण तो कितले फाटी सांगलें तो कांयच एक्शन घेना. दीस बोरीमोल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज अ बीग कॉम्प्लेक्स. एटलीस्ट ते मेंटेन करा न्ही. यू हॅव मेड इट एज अ व्हायट एलिफंट. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार आनी सगूण गावडे. आयतारा फातोड्ड्या FC गोवा आड बेंगलुरू FCची दुसरी सेमीफायनल. पयले सेमीफायनलीत बेंगलुरू FCन FC गोवाक 2 गोलांनी मारल्यात. आतां फायनल गाठतले जाल्यार FC गोवाक 3 गोलांच्या फरकान जिखचें पडटलें. FC गोवाचो हेड कोच मॅनेलो मार्केज म्हणटा टीम कमबॅक करूंक खंय तयार. Yeah, of course, we are confident. Finally, it was a very equal game. Some details. This is decisive aspects were the action that for this action that we lose. But we are confident. We have a very good squad. All of us we are together, and with the fans here, I know that we will do it. Finally, like I said before, I think that are small details that finally, if we check these details and we bring back the things that we were doing very good the last part of the season, I know that we will score because we score most of the games in the season. So we have more possession, we have more corners, we had more shoots, not on target. We had, but finally, they decided in the box, in both boxes. And for me, the game was very equal, but it's true that they were more clinical than us. I want to win this competition because FC Goa never won this competition, not for another reason, and the fans deserve to have this trophy. We know that we need to play an offensive game. We need to risk in some aspects, and we will try. And I feel that we can do it. We need that we play at home with our fans, and we are confident that obviously that we can arrive to the final. हे बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.